आयज मुद्दाम जावन सांगे तालुक्यान भितर आमचे जे प्रसिद्ध देवस्थान संपूर्ण गोंयभर आनी गोंय भायर दामोदराचे टेम्पल आसा, ह्या टेम्पलाक तांणी भेट दिली. खूब बरें दिसलें, कारण गव्हर्नराची ही एक विजीट खूब सांगून वता की जी प्रसिद्ध देवळां आसात जांकां खूब ऐतिहासीक महत्व आसा अशा देवळांनी ते वतात आनी त्यामुळे ही सगळी माहिती घेवन आपल्या पुस्तकी रूपान तांचे एक कलेक्शन जाता आनी एक दुसऱ्या जनरेशना खातीर पुस्तक बरयले नंतर उरता आनी आमचो इतिहास आसा ते इतिहासाची नोंद खंय तरी वरिश्ठांच्या आनी सरकाराच्या दरबारान भितर उरता. एक महत्वपूर्ण असो टप्पो पयले फावट गव्हर्नर ह्या अशा प्रसिद्ध अशा स्थळांनी भेट दिता हें अत्यंत गरजेचें. श्री दामोदराचे रामनाथ दामोदर ह्या हांचे खूब लक्ष्मीनारायण, बाकीचे चामुंडेश्वरी, आमचे महेश, महाकाली ह्या सगळ्यांचो एक मिलाप म्हणजे हांगा एक टेम्पल आसा आनी हातूंतल्यान आमकां एक युनीक अशें म्हणजेच श्री दामोदराचे म्हणजेच हो महादेवाचो अवतार, तशेंच श्री विष्णुदेवाचे लक्ष्मीनारायण हे खंय सहसा आमकां एकठांय सांपडना अशें युनीक देवस्थान हांगा. आनी गव्हर्नरान ताची विचारपूसय केली आनी ताचे बद्दल म्हायती जाणून घेतली आनी तांच्या पुस्तकांनी हाचो आस्पाव नोंद जातली. खूब बरें दिसलें. देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री आमचे बाब श्री दुकळे, मंजुनाथ दुकळे आनी तांचे सगळे वांगडी आनी मोठ्या उत्साहान गव्हर्नराचें स्वागत केलें. देव दामबाब आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद दवरूं आनी आमी आमच्या सरकाराकय खूब बरें मागतात. आदरणीय गव्हर्नराच्या म्हणजे मार्गदर्शना खाली गोंयच्या सरकाराची भरभराट जाता. आज गव्हर्नरान देवस्थानाक भेट केल्ली, हेचे बद्दल हय, गव्हर्नर आज सेकंड टायम हांगा आयल्यात. आमची कारकिर्दीक ह्या कमिटीच्या फर्स्ट टायम तांचे मोठेपण ताणें आमच्या देवळां विजीट दिली, बरें दिसलें आनी आमकां डोनेशनूय दिवन गेल्यात. बरो जालो. आनी कितें उलोवप जालें? उलोवप काय ना, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड ताणें देवळाची म्हायती घेतली. So this is starting from people from locality as a community representative. So ladies and gentlemen, please give a huge applause. Thank you.